मुरगांव वाठारांत येवपी सगळ्या चित्रकला कार्यशाळांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिस गणपतीच्या मुर्तीचेर बंदी घालची तशेंच खंयच्याच चित्रकला कार्यशाळेंत असल्या पीओपी गणपतीची विक्री करची न्हय। जरी तर अश्यो पीओपी गणपती विकताना कोण सापडत तर ताचेर कारवाय जातली म्हण शिटकावणी मुरगांव पालिकेन दिल्या। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। आमचे वास्कोचे एक मिशन जावन आसा की प्लास्टीक फ्री मिशन वी हॅव ऑलरेडी गॉन अहेड आनी आमी एक सप्ताह बरे भाशेन मनयलो आनी आतां गणेश चतुर्थी आसा आनी दुसरे फेस्टिवल्स आसाय आनी हो यूज ऑफ प्लास्टीक इज बॅन्ड इन वास्को आनी वी आर एनफोर्सिंग द बॅन फॉर दीस फेस्टिवल एज वेल अशा प्रमाणे ते आतां आनी देर इज अ पोल्युशन इन द सॉर्ट ऑफ प्लास्टीक देर इज अ पोल्युशन इन द सॉर्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पॅरीस आनी जायते आमचे गणेश आहाय ते आमचे प्लास्टर ऑफ पॅरीस करता जायते तर चित्रशाला आहाय थोडे एस्टाब्लिशमेंट आसाय। सो गव्हर्मेंटाचे एक डायरेक्शन आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट एक्टाचे डायरेक्शन आसा एज पर सेक्शन 5 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1968 देर इज अ बॅन ऑन द सेल ऑफ POP प्लास्टर ऑफ पॅरीस and under this directions I have issued further direction to all the establishment chitrashala in the jurisdiction of Mormunga Municipal Council not to use or sell the plastic of Paris Ganesh idols। ही परंपरा जायत वर्स चलता ती परंपरा बंद जावपा जाय। आतां आमी न्यू चिंतपा जाय एनवायरमेंट फ्रेंडली म्हणजे एनवायरमेंट फ्रेंडली आमी उजा करपा जाय। गव्हर्मेंट इज कमिंग विथ लॉट्स ऑफ डायरेक्शन्स पूण तुमचो आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट लोकांचो पब्लिकाचो सपोर्ट ना जाल्यार वी आर लॅकिंग इन आवर दिस थिंग। So I request and appeal to all my people not to use or buy plaster of Paris Ganesh। चीफ ऑफिसरान नोटीस काढले की त्याचे काम झाले। आता नोटीस काढल्यानंतर समज कोणाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती पुजले आणि त्याचे विसर्जन केले चीफ ऑफिसर कितें करतलो एक्शन घेतलो त्यांचेर ना न्हू। जाल्यार म्हाका चीफ ऑफिसराक सांगून दिसता आणि लोकांकूय सांगून दिसता की चीफ ऑफिसरान एक लेटर बरोवपाचें आर्ट एंड कल्चर मंत्री जो आहा पळय न्हू जे मातयेचे गणपती करता ते गणपतीची रेट ते म्हारग पडटा खूब म्हारग पडटा त्यामुळे खुबशे जाणांनी प्लास्टर ऑफ गणपती करपाक सुरू केले आनी सवाय इकले म्हणून प्लास्टर ऑफ गणपती कडेन लोक चडशे जाणांनी हे घेवपाक लागला। जाल्यार आर्ट एंड कल्चर जो मंत्री आसा आमचो गोविंद गावडे तेणें हे जे शिल्पकार आसा पळय गणपती करता तांकां अनुदान दिवपाक जाय सबसिडी दिवपाक जाय आनी सबसिडी जर तांकां मेळत जाल्यार ते तेंची तो प्रायस आसा जो गणपती विकपाचो तो कमी करतले आनी चीफ ऑफिसरानूय एक लेटर बरोवपाक जाय तांकां। आनी जर तशें जाय जाल्यार एक बरी गजाल जातली की हे पर्यावरणाच्या बाबतींत पळयत जाल्यार हे जे प्लास्टर ऑफ गणपती जे बुडयता दर्यान पर्यावरणाच्या बाबतींत ते हानिकारक त्याच बरोबर दुसरे दिसा जर पयशात न्हू जाल्यार 1.5 दिसाचे गणपती तुमी दुसऱ्या दिसा वचून पळया विसर्जन केल्या नंतर सगळे वेळेर येवन आसता जाल्यार हे पळोवपाक दृश्य बरें दिसना। मातयेचे गणपती करप बरें आनी मातयेचे गणपती परंपरा पयलींसून चलत येताली जाल्यार सरकारान जर अनुदान दीत जाल्यार म्हाका दिसता सबंद मातयेचे गणपती शिल्पकारूय करतले आनी लोकूय मातयेचेच गणपती घेतले।